नॉन कॅप्टिव्ह म्हणल्यार विदेशात निर्गत करूंक मेळटा त्या मिनाचे मायनिंग ब्लॉकाची पावणी करपा विशीं केंद्रीय खण मंत्रालयान राज्य सरकाराक चीट बरयल्या। केंद्रीय खण मंत्रालयाच्या गोंयाक निर्देश मेळ्ळ्यात। गोंयचे नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांची मुजत मार्च 2020 मेरेन सोंपता। फुडें मायनिंग उद्देग सारको चलतलो जाल्यार वेळार पावणी जावंक जाय। मायनिंग लिजींनी लिजांचे एक्सप्लोरेशन एप्रिल 2019 मेरेन पुराय करचे। मंत्रालयान त्या खातीर 27 मार्च 2018 मिनरल कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट नेमात बदल केल्यात। एक्सप्लोरेशनाचो प्लान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साक मानवता तसो तयार करप। केंद्रान धाडिल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण लिजांचे सुवातीचे एक्सप्लोरेशन खंय लीज धारकांनीच करपाचे। अजाप म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या फेब्रुवारींतल्या मायनिंग बंदी आदेशा उपरांत गोंयांत लीज धारक हो प्रकार उरिल्लोच ना, तरी पूण केंद्राची ही अधिसुचोवणी। अधिसुचोवणे प्रमाण लीज धारकांनी मायनिंग लिजांच्या पुराय वाठारांतले मिनरलायज सुवातीचे एक्सप्लोरेशन 1 एप्रिल 2019 मेरेन करचे। जनरल एक्सप्लोरेशन एप्रिल 2019 मेरेन पुराय करूंक लीज धारकांनी सुदारीत मायनिंग प्लान 45 दिसां भितर राज्याक आनी IBMक दिवचो। एक्सप्लोरेशनाचें काम पुराय केल्या उपरांत म्हयन्या भितर जिओलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट तयार करून तो राज्याक आनी IBMक दिवचो। सरकारान सुदारीत प्लानाचे ऑडिट थारायल्ल्या वेळार स्वता करचे वा एजन्सी वरवीं करून घेवचे। लीज होल्डर आपली ड्युटी पुराय करूंक अपेशी थारता जाल्यार ताची बाजू आयकून घेवन सरकार पावणे खातीर फुडें वचूंक शकता। गोंयांत सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत लीज होल्डर म्हूण उरिल्ले ना, लिजा सरकाराची प्रॉपर्टी जाल्या। खण खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मायनिंग ब्लॉकांचे एक्सप्लोरेशन करूंक शकतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।